आज एकूण पार्लिमेंटाचो विषय आणि ज्या तरेन काँग्रेस वेगवेगळ्या पद्धतीन निमित्त घेवन ज्या तरेन पार्लिमेंटाचो कारभार एडजॉर्न करपाक भाग पडटले त्या विशयाचो विषय दवरपाक आज मुद्दम आमी पत्रकार परिशद घेतात. ह्या वर्षे विंटर सेशन जे आसा हे 25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर असे 4 आठवडे एक्चुअल 20 वर्किंग डे आणि 25 दीस असे आशिल्ले. पण ह्या 20 दिसाच्या एकूण कालावधी भितर केवळ 40% कामकाज हे पार पडले गेले आणि 60% हे बऱ्याच वेळा सेशन जे आसा ते एडजॉर्न करचे पडले. या एकूण सेशना भितर हांवें साधारण एक वेगवेगळ्या 73 असे प्रश्न हांवें गोंयच्या संदर्भात आणि साधारण एकूण 32 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटां मिळून हांवें 73 प्रश्न विचारले आणि ह्या 73 प्रश्नांपैकी जर 30 प्रश्न जे आसा हे प्रश्न ह्या पार्लिमेंट सेशनाक लागले आणि त्याची उत्तरां आमकां दिली आणि बहुतेक बरेचशे विशयाचेर तुम्ही बऱ्या तरेन लोकां पर्यंत पावपाक ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पेपराचेर आसत किंवा चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान ती माहिती लोकां पर्यंत पावपाचें काम तुम्ही केल्लें आसा. ह्या हातूंतल्यान विविध अशे म्हळ्यार जे गोंयांक लागणारे डिपार्टमेंट टुरिजम आसत, रोड्स आसत, रुरल डेव्हलपमेंट आसत, लॉ एंड जस्टीस अशे विविध अशे डिपार्टमेंट आसा. ती सगळी नांवांय वाचिना पूण ते एकूण 32 डिपार्टमेंटांक प्रश्न विचारले. ह्या हातूंतल्यान आमकां एका आठवड्याक एक स्पेशल मेन्शन आणि एक 0 वर अशें घेवपाक मेळटा आणि त्या प्रमाण हांवें एकूण 4 0 वर आणि 4 स्पेशल मेन्शन घातिल्लीं. पण एडजॉर्न परत परत जाताली, लोकसभा राज्यसभा चलत नासल्यो आणि त्यात एकच म्हणजे 0 वर मेन्शन जे आसा ते एक लागले. तो एक हांवें प्रश्न खूप जाणांनी म्हाका सांगिल्लें की आमच्या खास करून गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सूय सांगताले की नॅशनलायज बँक ज्यो आसा त्यो बऱ्याचदा लोन दिवपाक बारीक बिझनेसमॅनांक बरेचसो त्रास जाता आणि त्यामुळे हांवें तें घातिल्लें अर्जंट इंटरव्हेन्शन रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग बँकिंग चॅलेंजींग फेस्ड बाय गोवा स्मॉल बिझनेसीस म्हणून तातूंतल्यान हांवें एक 0 वराक तो विशय मांडिल्लो. तो लागलो त्याचेर हांव उलयलो त्या विशयाचेर आणि ऑफिशियली त्याचेर हांवें पत्रय तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटीक बरयल्लें आसा. ह्या 20 दिसाच्या हाच्या भितर एकूण केवळ 3 बिलांच राज्यसभे भितर पास जाली. ताचे भितर बॉयलर 2024 म्हणजे जे सेफ्टी रिप्लेसमेंट बॉयलर ऍक्ट 1923 जो ऍक्ट आशिल्लो तो नवीन ऍक्ट अमेंड करून 2020 बिल बॉयलर्स पीस 2024 त्याच्या भितर चड सेफ्टी आशिल्लें बिल प्रोड्यूस केलें तें पास जालें. एअरक्राफ्ट ऍक्ट 1934 आशिल्लो मोदीच्या म्हणण्यासाठी ब्रिटीश राजवटींतल्यान वेगवेगळे जे आसा ते एक करून आमकां सोंपोवपाक जाय आणि त्यामुळे भारतीय वायुयान विधेयक 2024 रिप्लेस विथ एअरक्राफ्ट ऍक्ट 1934. त्याच्यानंतर अमेंडमेंटां खूप जाली पण एक वेगळ्या पद्धतीचो ऍक्ट हो ह्या अधिवेशनात पास जालो. आमकां सगळ्यांक म्हाकाय दिसतालें की ह्या अधिवेशनात हांव फाटल्यान लागतालो की एक आमचें एसटी रिजर्वेशन बिल येवचें ना. हांवें स्पेशल मेन्शनूय फाटल्या सेशनाक दितिल्लें वेगवेगळे पत्र सरकार म्हणूनय हाडिल्लें पत्र व्यवहार जातालो आणि त्यामुळे द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 बिल नंबर 104 ऑफ 2024. आणि खरें म्हणत जाल्यार देर इज अ पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा इंट्रोड्यूस इन राज्य लोकसभा आणि हे लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस जालें आणि त्याच्या भितर सुरवातूय डिस्कशनाक जाली आणि त्या दिसा वेळ सोंपल्यानंतर परत दुसरे दीस ते फर्दर डिस्कशनाक येवपाचें आणि ते पास जातकच ते राज्यसभेन येवपाचें आशिल्लें आनी राज्यसभेन पास जातकच मागीर तेचो बिल तें पास जावपाचें. पण ज्या तरेन काँग्रेसीन बोवाळ घालो आणि त्यामुळे दोनूय दीस तें बिल डिस्कशनाक येवंक पावलें ना आणि आमकां जें दिसतालें की ह्या अधिवेशनात हें बिल पास जातलें. पण
काँग्रेसची 5 सभापत नाका काय दिले अशें एक लक्षात आयलें आनी त्यामुळे ते बील पास जावपाक शकलें ना. त्यामुळे बजेट सेशना भितर ते बील परत येतलें. कारण आमकांय सगळ्यांनी इच्छा आशिल्ली आनी खूब जाणां जेन्ना ते लोकसभेन पावले त्या वेळार ते खूब जाणांचे फोनूय आयले की एक बरें जालें की आमचे खूब वर्सांची जो हें आसा वा हातूंतल्यान आमी मोकळो जातलो प्रश्न ते जावपाक शकलें ना. फुडल्या अधिवेशनांत जातलें. ह्या हाच्या भितर अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शन हे बील लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस जालें आनी बऱ्याचदा बील जेन्ना इंट्रोड्यूस जाता तेन्नाच कोण नॉर्मली मतदानाक मागना, वोटींग जाय म्हूण मागना. पण काँग्रेसीन ह्या वेळाचेर ते मतदान करचें म्हूण मागणी केली दनपारच्या वेळाचेर आनी तेंच्यांनी पळयलें की आमचे थोडे मेंबर तेन्ना कमी आशिल्ले तरी पूण ते बील बहुमतान ते इंट्रोडक्शनान पास जालें आनी मागीर ते फर्दर डिस्कशनाच्या वेळाचेर ते जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी कार्या भशेन जाल्लें आनी 27 लोकांची कमिटी थंय जाहीर केली. ते भितर 15 लोकसभा खासदार आनी 12 हे राज्यसभेचे खासदार आनी त्यामुळे ते बील जे आसा एकूण 27 जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी आनी तांच्यांनी ताचो रिपोर्ट जो आसा तो बजेट सेशन जे जातलें तेच्या पयलीं दिवपाक जाय अशा तरेचें तें ठरलें आनी त्यामुळे ते येणाऱ्या आमचे बजेट सेशन जे आसा त्या सेशनाक ते येतलें. त्याच्या नंतर जो कामकाज आनी एक लोकसभे भितर जालो तो एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हांच्यांनी रिसेंट डेव्हलपमेंट इन इंडिया चायना बॉर्डरीचेर जो जे इश्यू आसा त्या संदर्भातलें आपलें वक्तव्य तांच्यांनी ह्या सेशना भितर डॉक्टर जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर हांच्यांनी दोनूय लोकसभा आनी राज्यसभा भितर केल्लें आसा. ऑपोजिशन की आमी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडंट कॉन्स्टिट्यूशन जालें तेजे आमी त्याचो कार्यक्रमूय केलो पण तेजेर एक डिस्कशन जावचें आनी म्हणून तांच्यांनी मागणी केली आनी सभापतींनी दोन्ही राज्यसभा आनी लोकसभा ह्या दोन्ही सदना भितर त्याचे संदर्भातलें डिस्कशन जावचें अशें सुरूय जालें. लोकसभे भितर नॉर्मली सॅटर्डे ही सुटी आसता पण लोकसभे भितर सरकारान ठरयलें की सॅटर्डे आसून सुद्दां आमी तें करपाक जाय कारण फ्रायडे राज्यसभा एडजॉर्न जाली त्यामुळे आमकां तें फ्रायडे सॅटर्डे जावना. त्यामुळे फ्रायडे आनी सॅटर्डे हे 2 दीस हे 13 आनी 14 डिसेंबर म्हणून त्याच्या भितर सकाळी 11 पासून रातचे 10 पर्यंत कंटिन्यू त्याच्या भितर लंच ब्रेक वगैरे काय नासतालो आनी कंटिन्यू त्याच्या भितर डिस्कशन हे लोकसभे भितर जालें आनी लोकसभे भितर जें डिस्कशन जालें ताचो रिप्लाय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ताचेर उत्तरूय दिली. राज्यसभे भितर हें बील 2 दीस 16 आनी 17 सोमार आनी मंगळ अशे 2 दीस डिस्कशनाक आयलें. हांगा सुद्दां पूर्ण वेळ आनी कसलोच दीस आसा सगळे 0 आवर स्पेशल मेन्शन क्वेश्चन हे सगळें कट करून सुरवातीक थोडेशी ती वेगवेगळे जे पेपर लेयींग जे आसा ते जर सोडले आसत जाल्यार बाकी कसलोच दीस नसलो घेता हाचेर डिस्कशन सुरू जालें आनी ताचेर उत्तर जें आसा तें आमचे भारत देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांच्यांनी 2 दिसाच्या डिस्कशनाचेर आपलें उत्तरूय दिलें आनी हें उत्तर दिता आसतना तांच्यांनी एकूण सादारण कारण आमी पळयलें की लोकसभा निवडणुकीच्या वेळाचेर आमी जो 400 पारचो नारो दिताले आनी त्या वेळार तांच्यांनी लोकांक मिसगायड केलें आनी एक सगळ्यांनी देशभरा भितर एक वेगळ्या पद्दतीचें एक हें केलें की 400 पार जर जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें कॉन्स्टिट्यूशनूच बदलतलें आनी अशा तरेचो तेंच्यांनी नॅरेटिव्ह केलो आनी बऱ्याच जाणांक तें खरें दिसपाक लागलें. पण त्यामुळे एकूण जेन्ना उत्तर दिताले होम मिनिस्टर तेंच्यांनी सांगलें की ज्या पासून म्हळ्यार कॉन्स्टिट्यूशन आमचें हें केल्या नंतर सादारण 106 वेळाचेर ताचेर वेगवेगळी अमेंडमेंटां आयिल्लीं आसा 106 टायम्स आनी हें करता आसतना ह्या 106 अमेंडमेंटां जी जाली त्याच्या भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकच म्हणजे नरेंद्र मोदीचें सरकार 2 टर्म आनी तेच्या पयलीं अटल बिहारी वाजपेयींचें सरकार ह्या पूर्ण सरकारा भितर एकदा 13 म्हयने 13 दीस 13 म्हयने आनी एक पूर्ण टर्म अशें वाजपेयींचें सरकार आनी 2014 नंतर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें सरकार ह्या हाच्या भितर एकूण 77 अमेंडमेंटां काँग्रेसीन केली आनी केवळ 12 अमेंडमेंट जी आसात
कॉन्स्टिट्यूशनाची ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केली. आणि ही 12 अमेंडमेंटा जर आम्ही पळयली आसत जाल्यार ताच्या भितर ज्या तरेची अमेंडमेंटा काँग्रेसीन केलो म्हणजे कसो मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशनाचो केला. पहिले त्यांच्यानी जे अमेंडमेंट बदलले नेहरूच्या टेररान 1951 हे अमेंडमेंट 1908 इंट्रोड्यूस आर्टिकल 1908 टू कर्ब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ब्रॉड ड्युरिंग जवाहरलाल नेहरूज टेन्युअर हे एक. दुसरे जे कॉन्स्टिट्यूशनान तेंच्यांनी अमेंडमेंट जे केल्ले आसा ते 1971 गिव पार्लियामेंट द ऑथॉरिटी टू लिमिट फंडामेंटल राइट्स पास अंडर इंदिरा गांधीज गव्हर्नमेंट हे दुसरे अमेंडमेंट. तिसरे अमेंडमेंट जे केले 1975 where judicial review of the Prime Minister position enacted after the Allahabad High Court invalidated Indira Gandhi's election. म्हणजे तिच्या इलेक्शनात ती जिंकून आयली आणि त्यांना ते करप्शन पैसे वगैरे वेगवेगळे देऊन निवडून आले अशा तऱ्हेचे तिच्यात हे केस फायल केली आणि त्यामुळे अलाहाबाद हायकोर्टान तिची मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणून त्या वेळाचेर त्यांनी सांगले की ती इज डिस्क्वॉलिफायड आणि त्यामुळे आपलो केवळ पोस्ट वाचोवपाक लागून त्यांच्यानी ते अमेंडमेंट 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 ने हाडले किंवा आपली खुर्ची वाटोवपाक. त्याच्यानंतर चौथे जे अमेंडमेंट केले ते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एक्सटेंडेड लोकसभा अँड स्टेट असेंब्लीज फ्रॉम 5 to 6 years. म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेचो जो टेन्युअर आसा हो 5 वर्सांवयल्यान 6 वर्सां अशा तरेचो किंवा आपले खुर्च्यो वाटोवपाक. आणि चौथे त्याच्या पाचवे जे केले ते इंट्रोड्यूस विदाउट पार्लिमेंटरी अप्रुव्हल ग्रँटिंग ऑफ स्पेशल राइट्स टू जम्मू अँड काश्मीर. म्हणजे 77 केवळ 5 मेजर जे आसात त्याचा आम्ही उल्लेख करता. वेरेस भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एकूण 16 वर्साच्या टेन्युअरा भितर 10 वर्सां मोदीजी आणि त्याच्या पयलीं 6 वर्सां आमचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी त्यांच्यानी जी अमेंडमेंटा जी केली आणि लोकांनी त्याचेर विचार करतो की बरोबर की चूक. पहिले अमेंडमेंट ते केले अमेंडमेंट नंबर 101 इट इज इन 2016 इंट्रोड्यूस द गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स दॅट इज वन नेशन वन टॅक्स जीएसटी अमेंडमेंट हे 2016 101वें अमेंडमेंट 100 त्यांचे पहिली भितर थोडी आमची बीजेपीच्या सरकारान केल्ली आसा. दुसरे अमेंडमेंट जे हाडले 2018 अमेंडमेंट 102 102 गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास. पहिले वेळाचेर केले ओबीसी जो हे आसा तांकां लागून एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिवप अधिकार दिवपाचे अमेंडमेंट हे ह्या खट्टे भितर बदल करून हाडले. 103वें जे अमेंडमेंट हाडले 2019 रिजर्वेशन फॉर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन अँड गव्हर्नमेंट जॉब. बऱ्या रिलीज एखाद्या खंयच्या तरी एखाद्या जनरल रिलिजनान जर जन्माक आयलो आसत आणि तो गरीब जर आसा जाल्यार त्याचेरूय अन्याय जावपाक जायना आणि त्यामुळे ताका सुद्धा ईडब्ल्यूएस स्किमीच्या माध्यमांतल्यान हे जे अमेंडमेंट हे 103वें अमेंडमेंट 2019 मोदीच्या सरकारान हाडले. 10% हय. चौथे जे अमेंडमेंट केले अमेंडमेंट टोटल 22 केली पण हांव तुका फक्त 5 सांगता. तेंची 5 सांगली आणि आमची 5 सांगता. चौथे जे केले ते 106वें अमेंडमेंट इट इज इन 2021 इट रिझॉल्व्ड 1/3 ऑफ द 2023 2023 केले ते 1/3 रिझर्वेशन फॉर वुमन इन पार्लिमेंट आणि इन असेंब्लीज. ते त्याच्या हे जे आसा दोन्ही कडचे जे अमेंडमेंट वुमन रिझर्वेशन हे त्या वेळाचेर अमेंडमेंट हाडले. आणि 5वें जे अमेंडमेंट केले तो रिस्टोर स्टेट पॉवर टू आयडेंटिफाय बॅकवर्ड क्लासेस. म्हणजे प्रत्येक स्टेटीक अधिकार दिलो की बॅकवर्ड क्लास कितें हे ठरोवपाचो अधिकार दिवपाचे अमेंडमेंट. अशी केवळ 5 अमेंडमेंटा ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर हाडली. आणि हे जर आम्ही पळयले आसत जाल्यार ओवरऑल जर आम्ही पळयली त्यांच्यानी 77 मेजर बात सांगली आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केली मेजर बात सांगली. म्हणजे त्यांच्यानी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनाच्या भितर जो बदल हाडलो तो केवळ पॉलिटिकल पर्पजाक लागून आपलो स्वार्थ भितर आसा. भितरल्यान आमकां स्वार्थ आपलो कसो आपले सीट वाचोवपाक आपले सरकार वाचोवपाक हाचो तेंच्यांनी वापर केलो.
पण बीजेपीन जी अमेंडमेंट हाडली ती जर आमी पळयली आसत जाल्यार ती जस्टीस टू द कॉमन पीपल, म्हणजे वेगवेगळे जे आसात जीएसटी आसतले, वुमन रिजर्वेशन आसतले, कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार ओबीसीचो आसतलो, ईडब्ल्यूएस इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास विकर सेक्शन आसतले, ह्या सगळ्यांक जे दिलें व तांच्यांनी अधिकार दिल्लो आसा. आनी त्यामुळे हे करतकच इन एडिशन टू दॅट ज्या हातूंतल्यान ट्रिपल तलाक सारकिलो जो कायदो हाडलो तो थ्रू नॉट आमचे बेनिफिटींग मुस्लीम वुमन हो एक आसा. आणि रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 2019 म्हणजे अब्रोगेशन ऑफ जम्मू आणि काश्मीर स्पेशल स्टेटस थ्रू पार्लिमेंटरी अप्रुव्हल, हे दोन्ही जे गोष्टी आहेत ते पार्लिमेंटाचो अप्रुव्हल. म्हणजे हाचो अर्थ जे कितें केल्लें आसा त्या देशांतल्या लोकांक त्याचो बेनिफीट मेळचो म्हणून हे बरेचशे गोष्टी जे आसा हे आमी केल्ले आसा. पण हे सगळें करतकच जेन्ना हे रिप्लाय दिल्या नंतर, कारण पयले दीस आमी प्रधानमंत्र्यान रिप्लाय दिलो 14 तारखेर आणि त्यानंतर मागीर अमित शाहजी रिप्लाय दिलो 17 तारखेर. आणि त्यामुळे त्यांच्या आंगार आयलें, कारण कॉन्स्टिट्युशनाचेर 2 व 30 चर्चा ही ते मागतले. तांकां दिसलें की आमकां हे लोकांक फटयतले म्हणून. पण एक्चुअल त्यांची ज्या वेळाचेर लोकां समोर हाडलें की कशा पद्दतीन हांच्यांनी कॉन्स्टिट्युशनाचो मिसयूज केल्लो आसा आणि कशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान त्याचो पब्लिकेक फायदो केल्लो आसा. आणि हे सगळें करता आसतना आमचे बाबासाहेब आंबेडकरांचे कर्तृत्व कितें आसा आणि त्यानंतर तांकां कशा पद्दतीन हे सरकार येतकच आज तेंचे आमी पळयतात वेगवेगळ्या भागा भितर तीर्थक्षेत्र बांदप आसत, अशे वेगवेगळे गोष्टी ह्या सरकारान केल्या. एक वेगळो स्टेटस निर्माण केल्लो आसा. आणि त्यामुळे कॉन्स्टिट्युशन हे मोदीजीन केवळ राजकारण म्हणून न्ही, पण तो मुख्यमंत्री जेन्ना असले तेन्ना तितलोच सन्मानाने हे करताले. आणि त्यामुळे हे जेन्ना त्यांच्या लक्षात आयलें तांच्यांनी 18 तारखेर ह्यांच्या ह्या भानगडीत आमची वाट लागली, म्हणजे आमचे एसटी रिजर्वेशन पास सोंपलें. ह्यांच्या ह्या भानगडीत ह्यांच्यांनी थंय एज्युकेशन सुरवात केली 18 तारखेर. तेच आमी गेले, कारण ते थंय दारारूच रावून करताले. म्हाका स्वताचो अनुभव, हांव जेन्ना थंय आयलो हांव मातसो लेट उशिरा पावलो, हांव धांवत वयतालो भितर, जाल्यार ते प्रियांका गांधीन म्हळें इधर से नहीं जाने का, ये बाजू नहीं जाने का. म्हणलें ठीक आसा, कारण कॉरिडॉर करून पुलीस सोडतात सायडीच्यान. त्यामुळे आमी मागीर हांव असो, कारण कळनासलें न्ही खंयच्यान घुसप तें, आमी गेले. आता दुसरे दीस ज्या वेळाचेर 19 तारखेर तेंच्यांनी एज्युकेशन केलें आणि त्यामुळे आमचेय लोक थंय एज्युकेशनान आसलेले. आणि हे करतकच तो राहुल गांधी हांव पयले दीस उशिरा तो उशिराच आयलो आणि दोन्ही ग्रुप एका समोर ह्या बाजून एका बाजून आसले, म्हणून खंयच्यान कळना आनी तो धांवत फुडें आयलो. त्यामुळे तेणें तुवेंनी पळयलें म्हणून आपूण आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून तो धुकल्लो त्या खासदाराक. आणि आमचो जो खासदार प्रताप चंद्र हे आमचे सारंगी हे ओरिसाचे अत्यंत बरे बाबडे जाणटे मनीस, याने एकट्या खासदाराक धुकलतात मुकेश राजूत म्हणून एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आणि प्रताप चंद्र सारंगी या दोगूय जाणांक उडयल्यान त्याची सकयल मुखे फुड्यान तकले आपण ताका हे हाडले. इतलो जाणटो मनीस तो, म्हणजे इतलो सिंपल लायफ, म्हणजे मंत्री आसून सुद्दां ताका त्या वेळाचे मागीर ताका वेळा मंत्री ना, पण तो बंगल्याच्या भितर बंगल्यान रावना, तो सायटीक तेणें मातयेची झोपडी केल्या तातूंत रावणारो इतलो सादो मनीस. त्या मनशाक उडयलो आनी उलट एरोगन्सी कितें आपल्याक भितर वचपाक पडलें, ही एरोगन्सी राहुल गांधीची. दुसरे आपले तेंचे जे हे आसात खडगे, हांच्यांनी आमची एक एमपी आसा राज्यसभा, पयली राज्यसभेची एमपी ती, त्या एमपीक आमची नॉर्थ इस्टची एमपी, आणि तिका रोखडेच धुकल्ली ती बायल मनीस एसटी समाजातली. आणि त्यामुळे अशा तरेची गुंडागर्दी, कारण तांकां कितें जाल्लें की एक वेगळो नॅरेटिव्ह संबंध देशासमोर हाडपाक जाय अशें तांच्या तकलेन दिसलें. कारण त्यांच्यानी स्वतः मागणी केली की त्याचेर कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलोवपाक मेळूं जाय आणि मागणी करतकच ते उलयले, जाय ते उलयले. पण हे सगळें उलयल्या नंतर तेंच्या लक्षात आयलें की आमकां हें जें आसा हें मारप पडटलें, कारण तेंचे खरो चेहरो हो लोकां समोर आयलो. कारण तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टी 400 पार केले जाल्यार कॉन्स्टिट्युशन बदलतले हो त्यांचो जो नॅरेटिव्ह आनी एजेंडा तेंच्यांनी आपलो फुडें व्हेलो त्या वेळाचेर तो असत्य असो सगळ्या लोकां समोर आयलो. कारण ज्या तरेन सगळें चेहरो तांचो तांकां पूर्णपणे उलोवपाकूय सगळें पूर्ण टायम तो खडगे तर एक 1.5 वर उलयले आणि त्यामुळे ते एक्सपोज जाले. आणि त्यामुळे लोकांचे मायंड डायवर्ट करपाक लागले. अशा तरेची गुंडागर्दी तांच्यांनी केली आणि त्यामुळे हाऊस जें आसा तें एंटर जालें. आमची एसटी जी नॉर्थ इस्टची जी आशिल्ली खासदार कोनियाक म्हणून, पानगून कोनियाक म्हणून एसटी समाजाची,
तिकाय त्यांनी हुक्म मारली. त्यामुळे अशा पद्धतीचो एकूण कार्यकाळ जो आसा तो ह्या हाच्या भितर आमच्या संसदे भितर हें केल्लें आसा. आनी हे जर आमी एकूण पळयलें आसत जाल्यार BJP सदोदीत बऱ्या तरेचें गव्हर्नन्स हें केंद्राक दिल्लें आसा. ताचे भितर करप्शन फ्री ट्रान्सपरंट आनी फोकसिंग ऑन पिपल्स वेलफेअर. नॅशनल सेक्युरिटीच्या बाबतींत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार मोदीच्या कार्यकाळा भितर बोल्ड एक्शन्स लायक 370वें कलम काडप आसत, सर्जिकल स्ट्रायक आसत आनी स्ट्रॉंगर बॉर्डर सेक्युरिटी आसत. एक वेगळ्या पद्धतीचें हें बऱ्या तरेचें राजकारण करता आसतना एक बॉर्डर जो आसा, एक सेक्युर्ड बॉर्डर निर्माण करपाचें काम ताणें केल्लें आसा. विविध वेलफेअर स्कीम जाण्या भितर सकयलो मनीस जो वयर सरपाक जाय. आनी भारत देश जर आमी 2047 जगान नंबर 1 जर म्हणटले आसत जाल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन गेल्यारूच तें शक्य आसा. म्हणून ते सकयल जे लोक आसात तांकां वयर हाडपाक लागून प्रायम मिनिस्टर आवास योजना आसत, उज्ज्वला योजना आसत, जल जीवन मिशन आसत, हातूंतल्यान बारीक गरीब मनीस जो आसा तेचें लायफ परिवर्तन करपाचें काम गेलीं 10 वर्सां नरेंद्र मोदीचें सरकार करत आसा. इकॉनॉमिक ग्रोथाच्या संदर्भात जर आमी पळयलें आसत जाल्यार नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप, MSME सपोर्ट करप, नवीन उद्योग स्टार्टअपाक मदत करप आनी मेकिंग इंडिया ग्लोबल इकॉनॉमिक पॉवर निर्माण करपाचें तेंचें स्वप्न आसा. त्या स्वप्नाच्या आदारार विकास करप हें केल्लें आसा. कल्चरल प्रायज जर आज आमी पळयलो आसत जाल्यार राम मंदिरा सारकें विशय अयोध्येक एक सगळ्यांच्या संमतीन एक भव्य अशें मंदिर निर्माण करप आसत. योगा हो संबंद जगा भितर पावयल्लो आसत आनी प्रमोटींग इंडियाज हेरिटेज ग्लोबली. देशाचे वेगवेगळे हे जे हेरिटेज आसा ते जगाक दाखोवप, जेणे करून मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येवप आनी इंडियेंतले ट्युरिस्ट हांगांतल्यान ह्या भागांतल्यान थंय वचून त्या भागा भितर ताचो सपोर्ट करप. हेल्थ एचिवमेंटाच्या बाबतींत केली जर आमी पळयलें आसत जाल्यार फ्री कोवीड वॅक्सीन आसत, आयुष्यमान भारत जे बेनिफीट करोड लोकांक ह्या देशांतल्या ताचो लाभ मेळटा. इंटरनल सेक्युरिटीचो विचार जर आमी केलो आसत जाल्यार स्ट्रेंथन इंटरनल सेक्युरिटी, रेड्यूस नॅक्सलिझम एंड एन्श्युअर्ड लॉ एंड ऑर्डर हें केल्लें आसा. आनी ग्लोबल लिडरशिपीन जर आज आमी पळयलें जाल्यार इंडियाज रायझींग इन्फ्लुएन्स इन G20 जातकच ज्या तरेचें वेगळें चित्र हें जगा भितर ह्या देशाचें पावपाक लागिल्लें आसा. ब्रिक्स आसत आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक भारत देश हो आज लोकांक दिसपाक लागिल्लो आसा. आनी भारत देश सुद्दां आज ज्या तरेन अमेरिका आज नंबर 1 आसा, आमी 11 नंबरा वयल्यान 5व्या नंबराची इकॉनॉमी जाले. ब्रिटिशांनी आमचें राज्य केलें पण ब्रिटीश आज 6व्या नंबराचेर पावली आनी आज आमी 5व्या नंबरार आसात. येणाऱ्या 2 वर्सां भितर आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावतले. आनी मोदीजीचें जें स्वप्न आसा बाय 2047 आमी जगा भितर नंबर 1 जावपाक जाय. त्या दृश्टीन आमी जातले अशें एकूण एक बरें सरकार जो निस्वार्थी भावनेन तेणें ह्या देशाचें काम फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा आनी करत आसा. आनी त्यामुळे एक वाटेनच्यान नरेंद्र मोदीजी आनी दुसऱ्या वाटेंतल्यान लिडर ऑफ ऑपोजिशन जे राहुल गांधीजी जे जर आमी पळयलें आसत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. आनी त्यामुळे ह्या देशांतल्या जनतेक आनी सगळ्यांक खबर आसा देश कशा पद्धतीन फुडें वचूंक जाय. आनी म्हणून 1 नेशन 1 इलेक्शन आज आमी पळयलें हें नवीन न्हय पण 1967 पर्यंत ह्या देशा भितर वांगडाच निवडणुका जाताल्यो. आनी त्यामुळे ताचो फायदोय कितल्या पद्धतीन ह्या देशांत जावपाक शकता. आमी खर्च जालोच, पॉलिटिकल पार्टी खर्च करता तो आसाच पण बिसायड दॅट प्रत्येक सरकाराक त्या भागा भितर खर्च आनी 5 वर्सांक लागून आमी निवडणूक प्रत्येक वेळाचेर विधानसभेची निवडणूक वेगळी, मागीर ताका कोड ऑफ कंडक्ट, लोकसभेची निवडणूक येता कोड ऑफ कंडक्ट, म्युन्सिपालिटी येतात कोड ऑफ कंडक्ट, पंचायती येतात कोड ऑफ कंडक्ट. आनी त्यामुळे ताच्या भितर सगळ्यो निवडणुका बरोबर आनी लोकल बॉडीच्यो निवडणुका मातश्यो एका दोन म्हयने भितर म्हणजे एकाच कोड ऑफ कंडक्टा भितर पूर्णपणे जर आमी काम केलें आसत 1 नेशन 1 इलेक्शन जालें आसत जाल्यार तो विकास करपाकूय वेळ मेळटलो. आनी ह्या देशांतल्या जनतेचे पयसो जो आसा तो एखाद्या विकास कामाक लागून यूज करपाक मेळटा. तो ताचो पर्पज आसा. आनी त्यामुळे हे सगळे विशय तुमच्या समोर दवरपाक जाय आशिल्ले म्हणून आज म्हणलें तुमचे कडेन मुद्दाम. थँक्यू.
तुमकां कितें आसा विचारपाक? वन नेशन वन इलेक्शन आसा पयलीं. आता वेगवेगळे राज्यांनी इलेक्शन वेगवेगळ्यो जातात असेंब्लीची. आनी थोड्याची नुकतीच इलेक्शन जाल्ले आसात आनी थोड्याची खूब तेंप आसा. म्हणजे जेन्ना वन नेशन वन इलेक्शन घेतले पयलीं तेन्ना कितें म्हणजे तांचे ऑलरेडी आहा तांकां एक्सटेन्शन दितले काय ते राष्ट्रपती राजवट लायतले कितें करतले? ना हाचेर म्हणून ते कितें आसा हे जे हे आसा आपले जॉईंट पार्लियामेंटरी कमिटी जी आसा इट कन्सिस्ट ऑफ रुलिंग एंड ऑपोजिशन. त्याच्या भितर भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, बाकी जितल्यो रिजनल पार्टी आसा त्या सगळ्या पार्टींचो एक एक प्रतिनिधी तातूंत आसा. बीजेपीचे 27 टोटल 27 कमिटी ती. आमचे लोकसभा राज्यसभा मिळून 7 की 8 आसा. 10 आमचे आसा आणि 17 जे आसा ते बाकीच दितात म्हणजे शिवसेना असत सगळ्यांचे एक एक प्रतिनिधी आणि त्यामुळे त्यांचे जे कितें जॉईंट पार्लियामेंटरी कमिटी आसा त्या कमिटी भितर ताचो निर्णय जाता. जसे वक्फ बोर्ड जॉईंट पार्लियामेंटरी कमिटी त्याचेर वेगवेगळे सजेशन इन एडिशन टू दॅट वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांचे कडेन ते उलयतले आनी तातूंतल्यान जो रिपोर्ट आसा तो सर्वानुमते तो रिपोर्ट करप आनी तो मागीर पार्लियामेंटा समोर हाडप. तो रिपोर्ट जेन्ना पार्लियामेंटान प्रेजेंट करता तेन्ना तेचेर मागीर डिस्कशन तेंच्यांनी दिल्लो रिपोर्ट तेचेर आनी एडिशनल जर कितें आसा जाल्यार मागीर प्रत्येक मेंबर जो आसा पार्लियामेंटा भितर मेंबर इन द सेन्स पार्टी ताका जितलो वेळ दिता त्या प्रमाणे तेचेर भाश्य करप आनी आपलें मत जें आसा तें तातूंत हाडप आनी तातूंतल्यान मागीर एखादें एडिशन डेलिशन जें कितें आसा तें करून ताचो बील तें पास करप. सदांत तो एक महत्वाचो प्रश्न आसा. हाच्या व्यतिरिक्त आज सगळ्या गोंयकाराचे तकलेन हो विशय आसा की त्या बरोबर तुमचो एक हेल्थ मिनिस्टर आसा तो इंडिपेंडंटली वचून मोदीजीक मेळटा, BL संतोशाक मेळटा. एका सायडीन सीएम आसा तो एक ग्रुप ऑफ MLAजांक घेवन वता. म्हणजे हे नक्की कितें तुमीच सांगा. हे कशें आसा पळय फायनली मिनिस्टर जे आसा तांकां प्रत्येकाक कारण ते काय वचून काँग्रेसीक मेळुना न्ही. भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरान मेळून तातूंत कांयच चुकना न्ही. ते वचून हांकां मेळ्ळे खट्टर हे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसात आनी प्रधानमंत्र्यांक मेळप तातूंत कांयच चुकीचें ना. प्रधानमंत्र्यांक मेळ्ळे ते BL संतोषजी जे आसात ते पार्टीच्या संघटनेचे आसात म्हणून त्यामुळे एखादोच हे वता कारण ते वेगवेगळ्या राज्या भितर म्हणजे फाटल्या वेळार महाराष्ट्रांनी ते गेल्ले निवडणुकीक. म्हजे बरोबर म्हजे कडेन तितले आशिल्ले तेजे कडेन 12 मतदारसंघांतले म्हजे कडेन त्यामुळे या ताचे पयलीं ते हैदराबाद त्यामुळे ते त्या दृश्टीन डेफिनेटली कारण NRS आनी दिल्लीचे निवडणूक हातांत जातली आनी त्या दृश्टीन संघटनेचे आमी जेन्ना वतात आतां फक्त कशें ते हांव डेली आमी आसतात पळय न्ही बिकॉज हांव केन्ना सेशना भितर 2-3 वेळा म्हजी वेळ आसता तेन्ना वचप न्ही एखाद्या विशयाचेर उलोवपाक संघटनेच्या संदर्भात डेफिनेटली वचपाक आनी त्यामुळे प्रधानमंत्र्याक भेटले मेळ्ळे म्हणजे कांय चूक ना. दुसरो प्रश्न आसा तो मुख्यमंत्री म्हणून ते गेले. आतां कशें जालें की जेसलमार राजस्थान हांगासर GST कावन्सिलची मिटींग आसा आज आनी काल म्हाका दिसता तांकां फायनान्स मिनिस्टरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची येणारें बजेट सेशन जें आसा त्या बजेट सेशनाच्या निमित्तान तांकां उलोवपाक आपयलें आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान ते वयता आसतना तांच्यांनी ते 3 जाण आमदार जे आसा तेंचे बरोबर केले. आतां पयर 2 आमदार 3 आमदार पयर पार्लियामेंट सेशन पळोवपाक म्हज्यो हांगा आयिल्ले आनी त्यामुळे कितें आसा ताका दिसता की पळोवंक जाय. हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा जेन्ना पार्लियामेंट कारण ह्या वेळाचेर अधिवेशन नासलें आमचें गोंयचें त्यामुळे ताका वेळ मेळ्ळो. जेका बजेट सेशनाक जर हांगा जर टायम लागलो जाल्यार हांव खूब जाणांक सांगलां तेच्या पयलीं सुभाष फळदेसाय आनी जी तारकर पळोवंक जाय न्ही वचून थंय गेल्या नंतर लक्षांत येता की कशा पद्दतीन डिसिप्लिनान थंय चलता म्हणून म्हणजे पार्लियामेंटानूच जशें चलता तशेंच अशेंब्लीत चलूंक जाय. सो द वे ऑफ डिसिप्लीन ते पळोवपाक मेळटा. आमी गोंयानूच पळयतात न्ही आमी गोंया भायरूय कितें जाता तें पळोवंक जाय आनी त्यामुळे दोनूय विशय जे आसा चूक कांय ना. मुख्यमंत्री एकटे वचपाचे तेंच्यांनी तांकां बरोबर गेले. विश्वजीत वचून प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो कांयच चूक ना. ताचो पंतप्रधान फाल्यां तो वचून जर खरगेक मेळिल्लो किंवा राहुल गांधी जाल्यार क्वेश्चन मार्क मागीर प्रश्न म्हाका विचारपाक जाता. तो वचून मेळूना न्ही तो स्पेशली वचून तांकां मेळ्ळो आनी तांच्यांनी तांकां पोर्ट्रेट तांचो जो कोणी तरी एक बऱ्या हातीन केल्लो आसा म्हाका दिसता पेंटींग केल्ली आसा ती तांच्यांनी तांकां भेट दिली. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हे खट्टर आसा तेंची तांच्यांनी भेट दिली. कांय चूक ना. इज अ व्हेरी गुड वचूं जाय. बरेच जाण वयतात न्ही तेच्या पयलीं आनी कोण तरी मंत्री वतात मदीं म्हाका दिसता आनी कोण तरी वचूं जाय काय प्रॉब्लम. थोडे वयतात थोडे आमकांय म्हणून येतात थंय आमी आसले ते थोडे भायले भायर येतात काय प्रश्न नाही. म्हणजे या सगळ्याचा मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी काहीही संबंध नाही असं म्हणायचंय तुम्हाला? 100% कसं आहे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा आणि ह्या वेगवेगळे जे आहेत त्याचा हे नाही. काल कोणीतरी सांगितलं की रोहन आहे रोहन होता इकडेच आणि मी म्हटलं की एखादं जर असं जर करायचं असेल तर मी गोव्यात आलो असतो का
समजा खरोखरच जर मंत्रिमंडळामध्ये बदल व्हायचा असतं तर तिकडे मला पण थांबवलं असतं ना. उद्या आज करायचं असलं तर मला थांबवलं असतं. पूर्वी डिसिजन होत तर लास्ट मिनिटला तरी आम्हाला सांगितलं असतं. मी गोव्यात आलो आणि ते तिकडे जाऊन त्याच्यामध्ये कसं मंत्रिमंडळ करतात. त्यामुळे दिस ऑल वेगवेगळे हे आहेत. काय होतं. सर, तुम्ही संसद अधिवेशनात असताना गोव्यात एक फार मोठा विषय गाजला तो सिद्दीकी सुलेमानचा. सिद्दीकी सुलेमान हा क्राईम ब्रांचच्या कोठडीतून पळाल्याच्या नंतर विरोधकांनी सरकारवरती आरोप केला, पोलिसांच्यावर आरोप केला. शेवटी सरकार हे तुमच्या पक्षाचं आहे, त्या संदर्भात तुमची भूमिका काय? आणि एक म्हणजे ती जी पळून गेला ती चूकच होती. कारण ती लॅब्स जे आहेत त्या पोलीस डिपार्टमेंटनं कसं लॅब्स आला, कारण ते बरोबर नाही. आता कसं असतं की सरकार झाल्यानंतर प्रत्येक गोष्ट सरकारवर येते, पण त्याच्यामध्ये हे असं झालं की मी कुठेतरी एक काँग्रेसी कुठेतरी एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि म्हटलं की आम्ही कर्नाटका गव्हर्नमेंटला शोधून आणायला सांगू किंवा आम्ही मदत करू वगैरे. म्हणजे मला वाटतं ह्यानेच पुढे लपून ठेवलं की काय हा प्रश्न होतोय ना. त्याने पळून गेला हे चुकीचं आहे. चुकीचं इन द सेन्स लॅब्स आहेत डेफिनेटली, आणि त्यामध्ये कुठं चूक झाली ही पोलीस डिपार्टमेंटने शोधून काढायला पाहिजे. असं होता कामा नाही. तुझ्या कोठडीतून गेला कसा एक, त्यामुळे तो एकटा कोणतरी आहे त्याच्यामध्ये आणि एकट्याकडे चावी चुकी कशी दिली, वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात. म्हणजे या चूक सर पोलिसांची की सरकारची? सरकार कसं, सरकार प्रत्येकाला राखायला बसणार तिकडे, पण चूक पोलीस गृहमंत्रालय डिपार्टमेंटची. सरकारचंच आहे. सगळं बरोबर म्हणून बोलताना की चूक जी आहे पोलीस डिपार्टमेंटची 100% चूक. तो पळून गेला कसा त्याची जबाबदारी पोलीस डिपार्टमेंटची नाही का. एखाद्याला पकडून आणल्यानंतर तो जातो कसा हे त्यांनी बघा. तर त्यामुळे त्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ते त्याच्या पाठीमागे आहेत आणि ते आणणार. बरं, दुसरा एक सर महत्वाचा प्रश्न आहे, राज्यसभा खासदार म्हणून विचारतो तुम्हाला. सर्व धर्म समभाव म्हणून गोवा आज पूर्ण देशात गाजतोय किंवा गोव्याचं नाव आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये गोव्यातच फातर्पे करणीच्या जत्रोत्सवात मुस्लिमांना स्टॉल लावण्यास बंदी घातली जाते. यातून गोव्या संदर्भात देशभरात चुकीचा संदेश जात नाही का? आता हा प्रश्न कसा आहे, मी ते तुझ्याकडनं आताच ऐकलं. मला एक्झॅक्ट त्या विषयाची माहिती घेतल्याशिवाय मी बोलू शकत नाही. ते कोणी अडवलं कोणी नाही केलं ते पहिल्यांदा बघा. कारण कसं आहे की मी स्टेटमेंट केला की मग तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षाचा स्टेटमेंट, राज्यसभा खासदाराचा, तो जबाबदार स्टेटमेंट. आणि त्यामुळे तो स्टेटमेंट करायच्या अगोदर मी पहिल्यांदा जाणून घेतो काय एक्झॅक्ट घडलं ते, आणि त्यानंतरच पाहिजे तर यावर विषयावर भाषा. वन नेशन वन इलेक्शन केंद्रापर्यंत चालेल. वन नेशन वन इलेक्शन हे असं होतं. त्याच्या संदर्भात दोन्ही पार्लमेंटची त्याच्या बिल इंट्रोड्यूस झाले आणि पहिल्या वेळाच्या इंट्रोडक्शनाच्या वेळेस जरूर वोटिंग करपाक पडली, पण ते पास झाले. पण बिल इन द सेन्स इंट्रोड्यूस करपाक पास झाले, त्याचे डिस्कशन जावना. डिस्कशना वेळाचेर ठरलें की ते जॉईंट पार्लिमेंटरी कमिटी, कारण असे त्यांना इश्यू असतात ते त्यांना जॉईंट पार्लिमेंटरी कमिटी काढप. त्याच्या भितर दोन्ही संसदेचे लोकसभा आणि राज्यसभा हे दोन्ही तातूंत खासदारांची 27 जणांची कमिटी आसा. ती कमिटी डिक्लेअरूय केली. त्याच्या भितर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे प्रतिनिधी असतात आणि रुलिंग पार्टी. आणि त्यामुळे त्यांना सांगितले आसा की त्यांच्यानी हे मिटींग वगैरे घेऊन बजेट सेशनाच्या दरम्यान वेळाचेर तांच्यांनी आपलो रिपोर्ट सबमिट करू जाय. आणि तो जॉईंट पार्लिमेंटरी कमिटीचो रिपोर्ट संसदेन सादर केल्यानंतर त्या बिलाचेर बिल पयलीं लोकसभेन चर्चेक येतलें आणि मागीर राज्यसभेन चर्चेक येतलें. ते पास जाल्यानंतर मागीर ते बिल ऍक्ट जातलो. आणि त्यामुळे आज ते कशें जातलें कितें जातलें ते आज कांय खबर ना. आणि त्यामुळे ही कमिटी रिपोर्ट कशी दिता आणि पार्लमेंटान त्याच्या भितर एडिशन आनी कितें जाता काय हे सगळ्यांनंतरूच त्याचेर ऍक्शन. पण वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ते वेलकम करता आणि म्हाका दिसता सामान्य सगळ्यांक डिसायडीड जावं जाय. फक्त थोडे पॉलिटिकल पार्टी विरोध वगैरे आसूं, पण तातूंतल्यान ह्या देशाचो फायदो आसा, ह्या देशांतल्या जनतेचो फायदो आसा. कारण लोकांचे पयशे आमी मोडटात न्ही. पॉलिटिकल पार्टी मोडटा पयशे प्लस सरकाराक पयशे घालचे पडटा न्ही. एकाच वेळाचेर जर वोटींग जालें जाल्यार सरकाराचे कितले कोटींनी पयशे वाचतले देशभरांत. म्हणजे तुका पार्लिमेंटाक आनी विधानसभेत एकाच वेळार वोटींग करतले आणि तातूंतल्यान हो जालो सरकाराचो पयसो वांटोवपाचो. सेकंड थींग, लोकांक हे हातूंतल्यान आमी जे प्रत्येक निवडणुकीक कोड ऑफ कंडक्ट लागता आनी कामां उरतात 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने. ह्या वेळाचेर पार्लिमेंट वांगडा जाता म्हणजे 3 म्हयने उरता न्ही ऑलमोस्ट सगळीं इलेक्शनां सोंपता म्हणजे. आणि त्यामुळे तो टायम जो आसा तुजो डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. तातूंत तूं त्या पयशांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करूं शकता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप म्हणजे ताचो फायदो ऑटोमॅटिकली वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता.
आणि त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन इट्स अ वेलकम गुड थिंग बरें आसा. सर आणि एक प्रश्न आशिल्लो खुबशे आता प्रश्न काडले तातूंत फेरबदलाचो आशिल्लो ह्या सगळ्या बोवाळान एडमिनिस्ट्रेशनाचेर पकड लूज जाले अशें दिसता गव्हर्मेंटाचे. कारण सर खूब कडेन अशें चल्लां की पुलिसाचे चल्ला आपले किंवा आता तरी रस्ते पुलिसाचें तुका सांगलें हांवें पण बाकीचे बऱ्या तरेन आसा तशें न्ही हें ना. कारण कितें आसा तूं पब्लीकली हें कशें आसा की बरें चलना. एग्जाम्पल कितें हें आसूं जाय न्ही उगीच चलना परसेप्शन आसता न्ही तें. आनी त्यामुळे इट इज अ व्हेरी गुड गव्हर्मेंट बऱ्या तरेन मुख्यमंत्री रिप्रेझेंट करतात आनी त्यामुळे त्याच्यात म्हाका दिसता आमी आनी हें डीजीपीन सांगिल्लें आमचे कडेन बरेच हें आसा सुलेमान प्रकरणात आनी तेका रोखडेच धरता म्हणून. आतां जवळ 10-12 दीस जाले की म्हाका अशें दिसता की पुलिसाची अवघड चव्हाट्याचेर येतात म्हणून. पुलीस तांकां धरून हाडूंक जाय. हांवें तुका सांगलें की म्हाका दिसता ते पूर्णपणे फाटल्यान आसा आनी कारण तांच्यांनी सुरवातीक त्या वेळार तांच्यांनीच हाडलो न्ही वचून त्या वेळार ते हाडटा नासताले अशें तांच्यांनी हाडिल्लें आसा. मुख्यमंत्री डे टू डे ह्या आमचे वेगवेगळे क्वेश्चनाचे वेगवेगळे हे जे आसा आन्सरां तुमच्या पर्यंत पाविल्लीं आसा त्या जाल्यार आमी ती तुमकां तेजेर शेअर करूं शकता. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.